म्हणटा हे ग्रावंडार येवकार दितात कारण आमकां जाय हे भुरगे आमचे बरे स्पोर्ट्समॅन जाले पळयात तुमी नाल्यार आतांचे पळय स्पोर्ट्समॅन पळय आसा तांकां रोखडीच पोटां येता पळय म्हणजे कितें जालें खेळपाक जाय हांव पळय म्हाजी एज 46 पण आय एम फीट कशें आसपाक जाय फीट आसपाक जाय म्हणजे हेल्थ बरें दवरपाक जाय आमचें हेल्थ बरें जाल्यार वेल्थ आनी भुरग्यांक तुमी सगळे बरे दिवंक शकता सगळे आमचे गोंयचे भुरगे एक्टीव जातले आनी एक्सपर्ट जातले आनी बरे भुरगे तयार जातले सगळे डिफरंट स्पोर्ट्स वेगवेगळे स्पोर्ट्सान सगळे आनी तुमी भाग घेवचो सदांच तुमी असं जर तुम्ही भुरगे सगळे जे आसा टिचींग आमचे जे स्टाफ जे आयज आसा सगळ्यांनी मातशें एक्टीव रावपाक जाय आनी एक्टीव रावले नंतर तुमकांय बरें आनी आमकांय बरें भुरग्यांकय बरें आनी अशी एक्टिविटी जावपाक जाय सगळ्यो आनी हो कोर्स फर्स्ट टायम अशें टोर्नामेंट ऑर्गनायज केला अशें सगळ्या गोंयभरचे तालुक्यान जावचे जे आमचे पार्टिसिपेट जाल्यार तेणी ऑर्गनायज करचे आनी म्हाका दिसता सगळे कॉलेजी आसा भाग घेता ते कॉलेजी म्हाका दिसता सगळे तरेचे लोक आमचे ते प्रिंसिपल जावं मॅनेजमेंट सगळे तरेचे एग्री जातले अशें टोर्नामेंट करपाक आनी अशें केले नंतर आमकां म्हणल्यार खूब हेल्थाकय बरें आनीक आमच्या भुरग्यांकय एक देख जेव्हा टिचर सुद्दां आपूण भाग घेता अशें वेळार सगळ्या भुरग्यांनी भाग घेतलो आनीक आयज टोर्नामेंट घेतला तुमकां हांव सगळ्यांक जे डिफरंट आमचे तालुक्याच्यान आयिल्ले आसा सगळे तुमकां येवकार दिता आनी तुमी अशेंच भाग घेवचे प्रत्येक सगळे कडेन आनी जे ऑर्गनायझर आहा तांकां एनकरेज करचें उमेद हाडची इतलें सांगत सगळ्यांक देव बरें करूं धन्यवाद.